Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मडगावचो ज्वेलर स्वप्नील वाळकेचो खून आणि लुटमारीचे प्रकरणात पुलिसांनी आतामेरेन 4 धरल्यात. तातूंतल्या 3 पुलीस कस्टडी. शेनवारा धरिल्लो 4थो आरोपी इव्हेंडर रॉड्रिक्साक मडगाव कोर्टान आयतारा 9 दिसांची पुलीस कस्टडी दिली. खून थारावन पूर्व नियोजित केला काय चोरयेचो यत्न फसता ते पळोवन वेळ प्रसंगाक स्वप्नीलाचेर हल्लो केलो आणि तातूंत तो सोंपलो. ताची जाप 4थो आरोपी मेळटकीच मेळटली म्हूण पुलिसांक दिसताले. आता केस क्रायम ब्रांची कडेन पावल्या. मजगती एडसन गोन्साल्विसान आदींच फायल मेळिल्ली म्हूण रिपोर्टरांकडेन उलयतना सांगिल्ल्यान खून पूर्व नियोजित सुपारी किलिंगाचो प्रकार आसतलो काय हे नदरेनूय तपासाची सुत्रां आनी धागेदोरे उस्तप चल्ला. मजगती 2012 म्हापशा ज्वेलराचो खून जाल्लो. खुनी अजून सापडूना. मडगावच्या खुनाच्या तपासांत बीजेपी वाले कित्याक मेतेर जाता काय म्हूण काँग्रेसीक प्रश्न. 2012 जेन्ना मर्डर जाली म्हापशा ज्वेलराचो डे नायट आयज पर्यंत सापडोंक ना. कितें सांगूंक सोदता तुमी? नाजाल्यार त्या दिसा मडगांव मर्डर जाली. टॉप फंक्शनरीज Southern Kannada and Bob Satish don't go to the site, calls the investigation officers, talking to them. What impression are you giving? लोकांचा समज कितें जातालो की तुमी ह्या इन्व्हेस्टिगेशन इंटरफेर जातात. ऑलरेडी देयर इज अ UN cry that this gundagiri that is going on and is increasing cannot happen without the support of politicians. Bureau Report Prudent.